प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 9 विसवोर. वोड 35 ते मातुवाचो 10 विसवोर वोड 1, वोड 5 आनी वोड 6 ते 8 पर्यंत. Mathew chapter 9 verse 35 to Mathew chapter 10 verse 1, 5 and verses 6 to 8. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तेन्ना लोकां मदली सगळी पिडा रोग बरो करीत राजाची बरी खबर परगटीत आनी ताच्या देवस्थानांनी शिकोण दित जेजू सगळ्या नगरा गांवांनी गेलो. आनी लोकांच्यो उरपोंजी पडोवन त्यो गवळी नासलेल्या मेंढरां पोरी त्यो दोगदोगताल्यो आनी निराधारी जाल्ल्यो आसल्यो देखून तांचे विशीं तो चुरचुरतालो. तेन्ना ताणें आपले शिसांक म्हणलें, पीक खरेंच खूब पूण वावराडी थोडे. हे पासत पिकेचे दोनया लागीं आपले लुणे मोडलेक वावराडी धाड म्हूण मागात. आपल्या 12 शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां मेळ्या ओतम्याचेर अधिकार दिलो आनी देंवचार काडूंक आनी सगळ्या जिसांचो पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. ह्या 12 जाणांक जेजून असो उपदेश दिवन धाडले, पूण अदीक करून इस्रायलाच्या घराण्यांच्या सांडलेल्या मेंढरा सरशीं वचात आनी वचून सर्गीचें राज येवचें जालां अशें परगट करात. वायटाकारांक बरीं करात, मेल्यांक जिवंत करात, कोडकारांक नितोळ करात, देंवचार काडात, तुमी फुकट घेतलां फुकें दियात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू जेन्ना ह्या संवसारांत आसलो जी वस्तू ताणें आपल्या शिसांक सांगल्यो करूंक तोच त्या वेळार करतालो. आनी भाव भयणीनो, आयज मातुवाचो 10 विसवोर वोड 10 जो आमी आतां आयकला त्या वोडीन जेजू कितें म्हणटा त्या 6 वोडीन तो म्हणटा, इस्रायलाच्या गोरण्याच्या सांडलेल्या मेंढरा सरशीं वसात आनी सर्गीचें राज येवचें जालें अशें परगट करात. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून हो संदेश दिल्लो, हीं उतरां उलयल्लो, तेन्ना भाव भयणीनो जेजू खुर्सार वसोंक नासलो. म्हणटच त्या वेळार जो लोक म्हणजे जियेतालो ह्या संवसारान आसलो तेन्ना तो फकत धर्म करतालो, मोजेचो कायदो पाळटालो. तांकां देवा बरोबर संबंद दवरूंक जायनासलें, कित्याक आजून जेजू खुर्सार बसोंक नासलो, आजून पवित्र आत्मो येवंक नासलो आनी मनशाचो संबंद देवाशी हो संबंद जोडपाक पवित्र आत्मो आजून येवंक नासलो. पूण भाव भयणीनो, तेन्ना वेळार लोक कितें करतालो, कायद्या प्रमाणे चलतालो. हें कर, तें कर, हें करनाका, तें करनाका, साबाताच्या दिसा वचपाचें, सगळें जें बरयल्लें तें करपाचें आनी हें सगळें करून आमच्यान देवा बरोबर संबंद दवरूंक जायना. कित्याक आमी फकत धर्म करता, आमकां कितें सांगलें तें करता, अशें कर तशें कर जें सांगता आमी शेणलेल्या मेंढरा भाशेन आमी करता. आनी आयज भाव भयणीनो, 2000 वर्सां जावन आमी जाणो की जेजू खुर्सार गेलो, तो पुनरुज्जीवन जालो, आतां सर्गीच्या बाबाच्या उजव्याक बसला आनी तो वेतोकूच ताणें पवित्र आत्मो धाडलो. आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आतां आमच्यान देवा बरोबर संबंद दवरूंक जाता. जे भाशेन आमच्या मोबायल फोनान एक सीम कार्ड आहा, त्या सीम कार्डा वरवीं आमच्यान आतां दुसऱ्या बरोबर उलोवंक जाता, दुसऱ्या कडेन जो आमचो नंबर आसा तांच्यान आमकां फोन करूंक जाता, आमच्यान भासाभास करूंक जाता, आमकां लोकांक फोन करूंक जाता, लोकांनी आमकां फोन करूंक जाता, आमी लोकां बरोबर संबंद दवरूंक जाता पयसूय आसून, कित्याक आमचे कडेन त्या मोबायल फोनान सीम कार्ड आहा. तेच भाशेन भाव भयणीनो,
आमचे भितर देवान सोर्गीचो सिम कार्ड दिला आनी हो सोर्गीचो सिम कार्ड जावन आसा पवित्र आत्मो जो आमकां मेळटा जेन्ना आमी जेजूचेर आमी बावर दवरता जेजूक आमी सोमी दिवान सरोंडार मानता देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आतां आमच्या सोर्गीच्या बाबा कडेन उलो मारूंक जाता सोर्गीचो बाब आमचे कडेन उलोवंक जाता उलयता म्हणटच बाब भयणीनो आमचे कडेन पवित्र आत्मा ना जाल्यार आमी कितें करतले पोन्ने कराराच्या लोकां भशेन आमी फकत दोन करतले शेणलेल्या मेंढरा भशेन आमी तोच करतले आमी आमकांच फटयतले कित्याक ही जाणवाय ही माहिती आमकां ना म्हणून आमकां कितें सांगलां तेंच आमी करता देवस्पण करता धर्म करता जें आमकां सांगलां करपाक तें करता आनी भाव भयणीनो आमी आमच्या देवा बरोबर संबंद धरूंक पावना आमकां उतराची सजमणी ना आमी उतर केन्ना शिकोना आमी केन्नाच उतर आयकना आयकलें जाल्यार मिसाक तें एका कानान आयकून दुसऱ्या कानान सोडटा आनी फकत आमी धर्म करून पावता पूण ज्या दिसा आमी खरेपणी जेजूक आमचो सोमी दिवान सोरोंडार मानता देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्मो आमकां देवाचें उतर शिकयता देवाच्या उतराचो मोग दिता आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे जेन्ना आमी चलता आतां आमी सोर्गीच्या बापाची खोशी करता आनी आतां आमी जी शेणलेली हाडली ती आतां आमच्या सोर्गीच्या बाबावर संबंद धरून आमी आमच्या सोर्गीच्या बाबाचो मोग करून आमच्या सोर्गीच्या बाबाचो जो ताजी खोशी आहा ती करूंक आतां आमी वावुरता आनी ह्या भाशेन आतां आमी शेणलेली ना आतां आमी संबंद धरून पावता आमी देवाच्या भुरग्या भाशेन आमी जियेता आनी एक दीस तयारी करून आमी सोर्गीचें सूख भोगूंक आमी पावता तर आयज भाव भयणीनो खरीच भाशेन जेजू आमकां सांगता उतरान रिगून रावात म्हजें उतर आयकात म्हज्या उतराची सजमणी घेयात पवित्र आत्म्याच्या आदारान तें उतर तुमकां सोंपें जातलें सजमोवपाक आनी जेन्ना आमकां त्या उतराची सजमणी आहा आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी चलता भाव भयणीनो खरीच भाशेन आमी एक जैतिवंत जिवीत भावार्थीचें जिवीत एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक पावतले हेंच करपाक आयजसान आमी सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातना तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरोंडारा जेजूची कृपा आमच्या सोर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा